स्टेट एक्झिक्युटिव्ह राज्य कार्यकारिणीची आणि हांगा आमचे सगळे सिनियर लिडरांनी आपले मन मोकळेपणान तांचे जे इश्यूज आसात किंवा कितें करपाक जाय फुडली वाटचाल कशी आसूंक जाय हाच्या बाबतींत सांगले. आमच्या सिनियर लिडरान तुमकां सांगलेत की पक्ष संघटना मजबूत करप हो आमचो एक ध्येय आणि पक्ष जर घट जालो आमचो, कारण आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्सान आसात आणि पक्ष घट जालो जाल्यार ऑपोजिशन घट जातलें आणि ऑपोजिशन जर घट जालें जाल्यार सरकार येतलो. सो हाजो आमकां एक हाजे ह्या बाबतींत कशें मुखार वचप हाज्या बाबतींत चर्चा जाली. त्या फोंडा इलेक्शन जे निवडणूक जालो पयर तुमी पळयलां आसतलें की फोंड्या जे काँग्रेस पक्षाचे जे जनरल सेक्रेटरी आसा बाब सिनियर लिडर बाब राजेश वेरेकर तांचे कडेन आमी पयर चर्चा केल्ली आणि काही कारणां तांचे कडेन चर्चा केल्ल्यो जे फाटल्या दिसांनी घडामोडी जाल्ल्यो त्यो. ताच्या नंतर आमी तुमकां सांगिल्लें की स्टेट एक्झिक्युटिव्ह निर्णय घेतलो त्या बाबतींत आणि बाब मोहनसान तुमकां सांगलेंच की फोंड्या जे आसा आमचो पूर्ण तेंको आसतलो आमच्या अलायन्स पार्टनरा खातीर, कारण युनिटी इज स्ट्रेंथ आणि बीजेपी जर आमी घरा धाडटले जाल्यार एकवट दवरचो पडटलो आणि एकवटानूच आमकां मुखार वचचें पडटलें. सो त्या बाबतींत आमी वी आर क्लियर दॅट एज अ प्रिपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आमी आमचे कडेन लोक अलायन्स धर्म दवरूं ना दवरूं पूण आमी अलायन्स धर्म धरून मुखार वतात. आमी अलायन्साचेर किंवा अलायन्स लिडराचेर टिका आमी करपाक सोदनात, कारण लोकां मदीं जो एक युनिटीचो मेसेज जो आसा, युनिटी जी लोकांक जाय त्या बाबतींतूच आमी आमची फुडली वाटचाल आसतली. सो ताजे हातून आमी एक हे जाल्ले आसात. दुसरें म्हणल्यार पक्षाची एक अध्यक्षाचो दौरो आणि पक्षाची संघटना वाडोवप गोंयभर, म्हणजे बाब मनोहर तुमकां सांगला 25 ते 30 मतदारसंघांनी संघटना उबी करप. फाल्यां थंय निवडणूक लडू न लडू फाल्यां जर अलायन्स पार्टनर त्या मतदारसंघात आमचे संघटने खातीर तांकांय आदार जातलो. सो अशे तरेन वचप ही आमी ठरयल्ली आसा आणि एक कल्मिनेट जातले मेच्या 30 तारखेक गोवा स्टेटहूड डेक एक मोठी पब्लीक मिटींग पक्षाची, कारण आमकां पुरो 10 वर्सां जातात पक्षाक ह्या वर्सा आणि लोहिया मैदानाचेर एक पब्लीक मिटींग जावची अशें एक सगळ्यांचें एक मत आशिल्ल्यान तें आमी 30 मेक घडोवन हाडटले.